करवण वाठारांत येवपी वाटादेव ह्या गांवांत प्रवासी बस नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे हाल जातात। ह्या गांवांतले 40 परस चड विद्यार्थी शिकपाक दिवचले वतात, मात येरादारीची वेवस्था नाशिल्ल्यान भुरग्यांक पायपीट करची पडटा। ताका लागून विद्यार्थी वेळार शाळेंत पावूंक शकना आनी दनपारां घरा पावता म्हणसर विद्यार्थ्यांक नाका शेवट जाता। वाठादेव या गावातले भुरगे शिक्षणा खातीर दिवचल शहरात वतात। गावापासून दिवचल शहर सुमार 3.5 किलोमीटर पयस आसा। येरादारीची धड वेवस्था नाशिल्ल्यान चडशा भुरग्यांक शिक्षणा खातीर चलत यो वच करचें पडटा। देखून ह्या वाठारांत बालरथाची गरज आसा। संबंधीत शाळे कडेन तशी मागणी केला अशें पालकांचें म्हणणें आसा। माझी भुरगीं स्कुलान वयता, 3 जाणां आसा, पण आमचे कितें आतां आमचे जे गांव आसा ते डिचोली तालुक्या पासून खूब भितर म्हणजे 2-3 किलोमीटर भितर आसा आनी आमकां गाडये एकूय ना। भुरगीं आमची चलत वयता, कोणाचें ते पॉसिबल आहा तर ते गाडी करून वयता, पण कोण जी भुरगीं आसा तांकां वचपाक जायना। कोणाच्या आर्थीक दृश्ट्या त्यांची शक्य ना, पॉसिबल ना। पावसाचो खूब प्रॉब्लेम जाता। पावस जेन्ना आसता तेन्ना भुरग्यांक कशें धाडपाचें, चलत वतले का कशीं वयतलीं हो आमकां प्रश्न जाता। परत दनपार सुद्दां लेट येता, लेट पावता भुरगीं आनी प्रायवेट केन्ना झांट्ये कॉलेजी कडून थंयसून चलत येवचें पडटा भुरग्यांक। तो खूब आमकां प्रॉब्लेम जाता। त्याच्या मुळे आमकां एक गव्हर्मेंटा थ्रू आमकां एक बालरथ दिवपाचो अशें आमकां दिसता। नातर कितें तरी स्कुलांतून आमकां कितें तरी भुरग्यांक एक ट्राय करपाचें दिवपाक, तेच्या निमित्तान भुरग्यांकूय कळटलें की आपुणूय स्कुलान वचपाचें। नातर भुरगीं वचना, स्कूल पावस येता म्हणटा, हांव वचना म्हणटा, कोणाक थंडी जाता म्हणटा। अशें लागून भुरगींची तेन्ना आमकांय प्रश्न जाता की भुरग्यांक कशें धाडपाचें हो आमचोय प्रश्न जाता। तेच्या मुळे एक गव्हर्मेंटान एक पळोवपाचें अशें आमकां दिसता। हांगा भुरग्यांक स्कुलान धाडपाक ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी कांयच ना। सो आमकां खूब व्हडलो एक प्रश्न आसा की भुरग्यांक धाडपाचें कशें। हांगा ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी ना किंवा थ्रू स्कूल आमकां कांयच हांगा बस ना। सो आमकां प्रश्न पडटा की भुरग्यांक कशें धाडपाचें। आनी आमी कन्सर्न स्कुलान सगळ्यांच्यो सायनी घेवन एप्लिकेशन व्हरून सुद्दां दिलां, पूण आजून कांय एक्शन घेवंक ना। सो आमकां खूब गरज आसा हांगा कितें तरी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी आमकां जाय वाठारांत, कारण हांगा कांयच बस ना, कांयच ना। भुरग्यांनी स्कुलान वचपाचें कशें तो एक प्रश्न जाता। आनी हांगा खूब भुरगीं आसा वाठारांत, 30-40 तरी भुरगीं आसा, पूण हांगा कांयच हांगा फेसिलिटी ना। सो म्हाजी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा की हांकां बालरथ किंवा आनी खंयची तरी व्हेहिकल फेसिलिटी हांगा दिवची। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।